मगाच्या न्हू एका ल्हानशा भुरग्याक आमच्या थंय आपण हाडिल्लें आनी तें भुरगें शिकना सगळो दीस इस्कलान चिंतून बसता म्हणून टिचरांनी सांगून धाडलां तुमचें भुरगें हुशार फस्ट येवचें तें आतां वास येना सियोना मरिया आतां वास येना अशें चिंतून बसता म्हूण देखून तेच्या भुरग्याक तांणी हांगा आपण हाडलें ताका भुरग्याक आपण हाडलें म्हणल्यार त्या भुरग्या लागीं आमी विचारलें कित्या मां तूं अशें चिंतून बसताय कालें चिंताय तूं सगळो दीस येय म्हणून आनी एका भुरग्याक काल्यान कॅन्सर जाला खंय ताका किमोथेरापी दितना ताची केस पुरा गेल्यात आनी केस गेल्ल्या भुरग्या वयर आपण येयलें ताका पळया म्हणून आनी हें त्या भुरग्याक पळोवन हें चेडूं एकूच चिंताग्रस्त जालां म्हळ्यार त्या भुरग्याचे केसांनी वचून खळेंत जावन इतलें सोबीत भुरगें खेळच्यान आनी बरें हुशार तें भुरगें ताका कॅन्सर जालां म्हूण ताचे किमोथेरापी दितना केसांनी परत गेल्यात देखून हें भुरगें चिंता ताका तें म्हणटा म्हाका इस्काल येता सकडेन पळयतात आनी काल म्हळें घेतालें म्हजे बरी कोन्नी ना न्ही म्हणून देखून म्हजेय केस काडल्या जायत की ताका हांवें कसो मोग करचो तें म्हाका जाय तांणी इस्काल येवची कशी ताका हांवें कशी मोग करची हाव कॅन आय हेल्प हर फादर म्हणटा हें सेकंड स्टँडर्डाचें चेडूं ताका आमचे कडेन म्हणटा पळय हाव कॅन आय हेल्प हर हाव कॅन आय लव हर हाव कॅन आय मेक हर हॅप्पी ताका हांवें हॅप्पी करचें म्हणून जेजू जाल्यार खंडीत म्हणटालो हितून देवाच्या राजांत हांव न्हू पयस नाय तूं म्हज्या राजांत हांव पयस नाय तूं म्हज्या राजांत आसाय म्हूण जेजू खंडीत म्हणटालो मगाचें न्हू आज पवित्र सभा जेजूरायाचें महापरब आचारान करता पयल्यान पयलें जेजू राय गे तो राय जाल्यार ताचें राज कसलें आनी ताचें राज खंय आसा ताचें राज कसलें ताचें राज ह्या संवसाराचें गे न्हय तो म्हणटा म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय म्हणून पिलाता स्पश्ट सांगता मागीर ह्या संवसाराचें राज ताचें न्हय जालें जाल्यार जेजूरायाचें राज खंयचें तर मागीर तें आसा तें जेजू म्हणटा ताचें राज आमच्या आत्म्याचें जेजू कुर्सार कळटना ताच्या माथ्या वयर वो जुदेवांचो राय म्हणून बरोवन घाल्लें This is the king of Jews. वो जुदेवांचो राय म्हूण बरोवन घाल्लें जेजूच्या काळार जुदेवांक राय नातुल्लो म्हूण ना दोग राय आसले एक किंग हेरोड एंटिपस आनी एकलो किंग फिलीप हे जुदेवांचे राय जावन आसले तरी जुदेवांचो राय म्हूण जेजूक बरोवन घाल्लें जेजू तूं जुदेवांचो हे दोगे लेखाक नात म्हूण जाल्यार पळया गे देवाच्या महिमेन जेजूक जुदेवांचो राय म्हूण ताच्या कुर्सार बरोवन घाल्लें कोणाकी रायांक कुर्सायलें ना जेजू कुर्सायला ताणें सूख केल्या म्हणून ताका कुर्सायला लॉ ब्रेकर म्हणून ताका कुर्सायला तरी राय म्हूण कुर्सार बरयलां पळया गे वय राजाच्या त्या तरान ताका राय म्हणून लेखूंक ना जाल्यार राजकीय तरान ताका राय म्हूण लेखूंक ना जाल्यार लोक ताका मेस्सिया लोक ताका क्रिस्त बसयलो मेस्सिया वस्तू म्हणून लेखतलो लोक चिंतलो की जेजू रोमाच्या आडाळतीक विरोध रावतलो जेजू रोमाच्या आतां जुदेयांत रोमाची आडाळता चलता आमकां ब्रिटिशांनी स्वतंत्र मेळच्या पयलीं ब्रिटीश आमकां अधिकार चलयल्या बरी रोमाचे राय हांगा अधिकार चलयतात तांच्या अधिकारा विरोध जेजू रावोन ह्यो व्हडलो रिवोल्ट म्हणटा आमी ताका विरोध पळोवन हाडटलो आनी रोमाच्या आडाळीत हांगा खाण उडयतलो आनी जुदेव लोकांचें आडाळीत आमचें राजकीय आडाळीत आमीच चलयता म्हणून तें हाडटलो ताची आमची राजकीय राजवटकी हाडटलो म्हूण लोकांचें चिंताप जेजूक लोक राय म्हूण मानतलो तो राय जातलो म्हूण तो मानतलो आनी आमकां दग दितेल्या ह्या रोमाघरांक खाण उडयतलो
ह्या आमकां दगदोनी दितेल्या, आमकां कश्ट वळवळे दिवच्या, आमचे तावन जुलूम घालून पयशे वसूल करच्या ह्या रोमागराम खाण उडयतलो म्हण तांची समजोनी जावन आसली. आनी हे लोक आस येतालो तितले म्हणी जेजू लोकांक स्वातंत्र्य दितलो. लोक चिंतलो जेजू आमकां नी स्वातंत्र्य दितलो, आमकां संतोश समाधान समृद्धी दितलो. तो मेसिया, तो क्रिस्त, तो बसयलो सोडोनदार वत्तू म्हूण लोक चिंतालो. देखून म्हणल्या बरी जेजूच्या माथ्यार कुर्सार उमकडल्या जेजूक ताच्या माथ्यार वो जुदेवांचो राय म्हूण बरोवन घाल्लें. जेजू ह्या विशीं भोव सत्राय घेता. लोकांनी पॉलिटिकल लिडर कडच्यान जेजू पासनांतले जेजू भोव सत्रायकार घेता. तो दाविदाचो पूत वय, जेजू दाविदाचो पूत वय, जेजू मेसिया वय, जेजू देवान धाडलोलो तो वय. पूण जेजू राजकीय अधिकाराची अस्मिताय, पॉलिटिकल आयडेंटिटी, राजकीय अधिकाराची अस्मिताय तिरस्कार करता. जेजू राजकीय अधिकाराची ताची अस्मिताय, ताची आयडेंटिटी तिरस्कार करता, रिजेक्ट करता. माय किंगडम इज नॉट ऑफ दीस वर्ल्ड म्हणटा जॉनच्या वंजेलांत 18:30 श्लोक. म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही म्हणटा. जेजू वतू कसल्याक दिता? जेजू वत्तू दिता कसल्याक जेजू वत्तू दिता? जेजू वत्तू दिता इन्नर ट्रान्सफॉर्मेशन, आंतरीक रुपांतराक. भायलें न्ही, भितरलें बदलावणेक. आमच्या भितर कितें आसा, भितरलीं चिन्नां, भितरली आशा, भितरल्यो ओडण्यो आमच्यो, भितरलो मोग, भितरली सालीक जेजू वत्तू दिता. आंतरीक रुपांतर ताका जाय शिवाय भायलें आमचें दाखोवन व्हडलें भायलें आडंबरां म्हाका पसंद ना म्हणटा जेजू. तें हांवें वत्तू दिवचें न्हय, म्हाका जाय तुमचे भितरली जिणी, भायलें तुमचें आडंबरां नाका. लोक ताच्या माथ्यार रायाचें किरिटा दवरनू, क्रावन टू पुट ए क्रावन ऑन हिज हेड दवरूंक लोक किरिटा दवरूंक पळयता. जेजू तें एवॉयड करता, जेजू तें सुकयता. ताका तें भायलें किरिटान आनी नाका. जेजू सुकयता आनी म्हणटा लास्ट आसलो फस्ट जातलो, निमाण आसलो पयलो जातलो, पयलो आसलो निमाण जातलो. सेवाक पण हुकूम धरता. सेवाक त्या दाळाय आमी पळयता, सेवा करचे फाटल्यान आसतात, दोनी मुखार आसतात. देखून लास्ट आसलो पळय देवाच्या राजांत, देवा खातीर हांगा ह्या संवसारांत फाटीं रावन जेजूचें राज बांदून हाडटा, देवाच्या राजांत तो मुखार आसतलो म्हूण दाखयता. आपणाचें राज आत्म्याचें राज, आपणाचें राज सर्गींचें राज म्हणून उखलून धरता. अशें ताच्या राजाची मौल्यां तो साद्दा दाखयता. तो कुर्सार मरोन पावल्यारी ताचो जिणेचो शेवट जिखता. ताच्या कुर्सार मेल्यारी ताचो जिणेचो शेवट जिखता. कुर्सार मरता, जिणेचो शेवट जिखता, पर्पज जिखता. तो राय म्हणून ताची केळकुळां करूंक बरोवन घाल्लें तें, तो राय म्हूण ताची केळकुळां करूंक वो जुदेवाचो राय म्हूण बरोवन घाल्लें तें तो आतां नीज राय जावन आसा म्हूण देव रुजा करता. मुखाचे न्हू, जेजू आमच्या आत्म्याचो राय म्हणून खुर्सार तावन तो दाखयता. आयच्या वाचपांत चार पटी सेव म्हणलें, 3 पटी स्पश्ट हे पटीन जेजू सलवार करतात. सेव म्हळ्यार सोडवण कर, बचाव कर म्हणून, म्हाका बचाव कर म्हणून. बचाव कर म्हणलें शब्द, सेव म्हणलें शब्द, 3 पटी ते शब्द आयच्या वाचपांत वापरल्यात. पयलें कोण तो शब्द वापरता, सेव या बचाव कर म्हणलो शब्द कोण पयले फावटी वापरता? पयले फावटी अधिकारी म्हणटात, अधिकारी सांगतात, रोमाचे अधिकारी सांगतात ताणें हेरांक बचाव केलें, आतां तो ताकाच बचाव करून दी म्हणटात. हें पयले फावटी बचाव म्हणलो शब्द ते येता. दुसरे फावटी शिपाय ते म्हणटात जुदेवांचो राय जाल्यार ताकाच तो बचाव करून दी. तो जुदेवांचो राय न्ही, ताकाच तो बचाव करून दी म्हण तेय म्हणटात. जेजूक बचाव करूं म्हणटात. आनी तिसरें एका दाव्या कुशीच्या स्वरान म्हणलें तें, एका स्वरान, दोगां स्वरां पैकी एका स्वरान, दाव्या कुशी स्वरान म्हणलें
तूं क्रिस्त जाल्यार तुकाच तूं बचाव कर आनी आमकांय तूं दोगांयकी बचाव कर म्हण. तुकाय बचाव कर, आमकां दोगां सोरांकी बचाव, आमकांय बचाव कर म्हण. तें बचाव कर म्हणलें सेवज म्हणून 3 फावटी आयलां. जेजू राई आमकां बचाव करूंक कुर्सारून कळटा. ताचो जीव दिवन सस्नाचें संरक्षण, सस्नाचो जीव तो आमकां दिता, सस्नाक आमकां बचाव करता. ह्या संवसारांत मात न्ही, सस्नाक जेजू आमकां तो बचाव करता. तशें जेजू जावन आसा आमकां बचाव करचो आमचो राय. सस्नाक तो राय, किंग ऑफ किंग्स आनी आमच्या आत्म्याचो राय आमचो राय. जेजू राय मेसिया सो अर्थ बचाव करतलो म्हणून आटापुणाचो हांगा रूत जाता. देव कितें आशेता, देव आमचे तावन कितें आशेता आनी कशें राज चलोवंक तो आशा, कसलें राज आनी ताचें चलोवंक कशें ताचें राज चलयचें म्हणून देव आशेता. तो आशेता खरी एका रितीनी ताच्या माया मोगाचें राज चलोवंक, ताच्या माया मोगाचें राज चलोवंक देव आशेता. आमच्या आत्म्यांनी ताची राजवटकी चलोवंक जेजू आशेता. ताका आमी आमच्या जिणेंत प्रवेश जावंक आनी आमच्यो जिणेचो कंट्रोल ताच्या हातान दिवंक, ताणें आमच्या जिणेचेर कंट्रोल आसूंक जेजू आशेता. ताका आमी येवकार दिजे. जेजू ये, म्हज्या जिणेंत प्रवेश जा, म्हज्या जिणेचो कंट्रोल तुज्या हातान खाणे म्हणून आमी ताका वेलकम करिजे, ताका येवकार दिजे, ताका येवकार करिजे म्हणून जेजू आशेता. आमच्या हरी एका पॅशन म्हळ्यार ओडणी म्हळ्यार कालें. मोगाच्यानो एकली ओडणेंगी म्हळ्यार एकली बाय हांगा आयिल्ली, तिचे ती पळय जेजून आशेता ताचें पॅशनांत ताचो अधिकार चलोचे म्हणून. ती बाय हांगा आयिल्ली आनी ती म्हणटा कालें म्हळ्यार फादर हांव खंय मरणां जातात, थोडीं बरीं घर मागणें म्हणटात मरणाच्या ते जाग्यार मिस्त्री लागीं. थंय थोडे चडात पाद्रा बी येवंक येनात. थंय आमी वर्साच्या मिसा गेलो वळेक मागणें म्हणचे, एक खंतार म्हणचे. थोडे फावटी मागणें म्हणटा खंतार म्हणून कोणी आसनात. म्हाका म्हणचे म्हणून म्हाका खोली आशा ल्हानता ती आशा हांवें बांदून हाडली आनी तुमी सांगलें म्हाका दिसाक तुवें 3-4 खंतारां मरणा मिसाची खंतारां दनपारा उपरांत सकाळीं मरणा मिसाची म्हणूजो तें खंताराची दनपारा मागीर म्हणून तो ताळो तो ताळो संजेर वय तशें देखून ते संजेर तो ताळो आयकूंक मेळ्ळ्यार बरो. संजेचें बसोवन दनपार मागीर जेवण जाल्ले उपरांत तो म्हणून सांगलें. ताणें तिणें म्हणून बायपाट आयलें. मागीर मरणाच्या मिसाक कळलें आत्मा सलवार जावच्या विशयांत ताच्या आत्म्या सलवार कर देवा म्हणून मागचें कशें गे म्हणून थोडे शब्द हांवें दिले. हे शब्द घालून तुवें मागणें करचें म्हणून. ती मागणें करून आतां आपर बायान मागणें करता. तिचें पॅशन पळया. तिणें कळलें आतां तिका आपय लक्षणां मागणें करूंक तिका पॅशन एक ओडणी देखून थोड्यांक दया दाखोवंक ओडणी, थोडीं बावार्थाच्यो करण्यो करूंक ओडण्यो. देखून त्या दाळा तुज्या त्या ओडण्याचेर, तुज्या त्या पॅशनाचेर देव अधिकार ताचो सर्गींचो जेजू राय अधिकार चलयता म्हूण. देखून तुज्या पॅशन, तुजें कळलें पॅशन, तुजी खरी ओडणी ताचेर देव अधिकार चलयता गी. मगाच्यानो आमच्या हर एका आशा आमकां देव आशेता गी आमच्या आशेच्या वयर ताका अधिकार चलयचे म्हणून. देखून थोडे फावटी मगाच्यानो आमची आशा कळली. एका बायक आशा खाल्या म्हळ्यार तिच्या भुरग्यांनी मस्त दान धर्म करचें म्हणून. तिच्या आवयन तिका शिकयल्लें. तिच्या हातांनी कल्यान दिवन पाद्रा कल्यो नाल्ल गी तांदूळ गी दिवन पाद्राबांक शिश्टांक दिवच्या बरी ती करतली की आवय घरा जाल्ली रांदय भुरग्यांच्या हातान दिवची ती काणय नासली खंय. लग्गी बाबा ते पाद्राबाक दी, आळया बडींगाक दी म्हणून दितली खंय. देखून आतां ती म्हणटा म्हाका हांव एक धूव आनी आमी म्हजे 2 जाण भाव ते आमी इल्लेशें चॅरिटी करता. म्हाकाय त्या जाणां भुरग्यांत तांणी दान धर्म करचें इतलें बरें काम तांकां दी. तांणी दांतलो एक वांटो दान धर्म कर ही तिची आशा. आनी हिच्या खातीर ह्या आशे खातीर तिणें मागचें खंय. आनी भुरगीं एक धाकटेर जालां आनी 2 जाणां बऱ्या कामार आहात. तीं दान धर्म करतात म्हूण हांवें आयकलें. देखून आमची आशा ताचेर देवाचेर आसलाचे, ताचेर देवाचेर आसलाचे. मागीर आमचें हर एक चिंताप मोगाच्यानो. मोगाचें थोडीं भुरगीं चिंतून बसतात. आनी तें पळय भुरग्यांनी चिंतून बसलें.
तशेंच मस्त भुरगीं चिंतून बसतात आमचें चिंतीचें सत म्हणलें कितें म्हणलें तें आटयचें नीत म्हणलें कितें म्हण आमी चिंताप म्हणजे आमच्या मतीन दवरीचें हें आटयतना जेजू सत जेजू उजवाड जेजू जस्टीस नीत न्याय नीत आमी न्याय नीत करता आमी सतांच चलता सत आसलें मात्र आमी पाटलाव करता सत न्ही जाल्यार आमी सांडटा तिरस्कार करता देखून जेजू आशेता आमच्या पॅशनाचेर आमच्या वडणेचेर आमच्या आशेचेर आमच्या चिंतपाचेर सगळ्यो चिंताय ताचेर ताचो अधिकार चलाजे ताका कंट्रोलीजे म्हणून हर एका करण्याचेर हांवें करची करणी हर एक करणी हांव कितें करता पळय ते म्हजी आत्मीक जिणी दाखयता गे चिंतून पळय तुजी करण्याक देवाचो अधिकार चलता जाल्यार तुजी आत्मीक जिणेक दाखय तुवें करचें सगळें काम तुवें करचें कितें करताय तूं तें करताय देवाच्या महिमेक जाल्यार तुज्या करण्याचेर जेजूचो अधिकार चलता म्हणूच देखून तुज्या आशेचेर तुज्या चिंतपाचेर तुज्या पॅशनाचेर तुज्या करण्याचेर ह्या 4 संगतीचेर जेजूचो अधिकार चलोवंक जेजू आशेता तुवें सोडिचें तुज्या करण्यांनी जेजूचो अधिकार चलाजे तुज्या आशाचेर जेजूचो अधिकार चलाजे तुज्या चिंताप सत नीत जेजूचो अधिकार चलतना जाता हें जाताना आमच्या जिणेंत ताचें राज स्थापन जाता तेदा म्हज्या जिणेंत केदाळा देवाचें राज स्थापन जाता अशें जाताना म्हज्या जिणेंत देवाचें राज स्थापन जाता देवाचें राज स्थापन जाता जेजूक जाय कितें जेजूक जाय ताचें राज वाडोवंक ताचें राज सोडोवंक जेजूक जाय हें जेजूक जाय पयलें जेजूक जाय ताचें राज वाडा जाय लोकांच्या काळजांत तें वाडाजे लोकांच्या मनांत तें वाडाजे जेजूची खुशी करच्यान तें वाडाजे म्हणून जेजू आशेता लोकां तावन हे तें सगळें सामाजीक विस्तारीचे लोकांच्या काळजांत तांच्या मनांत तें राज वाडल्या वेळार तें ताच्या सामाजीक विस्तारीचे सामाजीक तें वसाजे आमच्या भोंवतणीच्या सोसायटींत तें वाडाजे सडाजे आनी आमची सोसायटी देवाच्या राजाक वळाक जायचे देवाच्या राजाक वळाक जायचे म्हण ताची सोम्याची आशा जावन आसा ताणें सगळ्या समाजाचो राय जायचे म्हणून ताची आशा जावन आसा ती ताची आशा आमी पूर्ण करीचे पयलें म्हजे भितर म्हजी आशा म्हजें चिंताप तें जेजूच्या जेजूच्या आतोटी काडीचे जेजूच्या हाताखाल हाडीचे ते आनी तें सामाजीक म्हणजे तो सामाजीक येता समाज ताच्या आडळतेक वळख जायचे ताणें सगळ्या समाजाचो राय जायचे सगळ्या समाजाचो राय जायचे राजकीय फुडाऱ्यांनी तांचें काळजां मनां बदलून देवाच्या राजाक सपोर्ट करीचे राजकीय फुडारी राजकीय मुखेली पॉलिटिकल लिडर्स तांची काळजां मनां तांणी बदलून घेवचे आनी देवाच्या राजक बांदून हाडूंक तांणी सपोर्ट करचे देवाचे राज बांदून हाडची थंयसलीं कानुनां थंय नियमां तांणी समाजांत हाडिचे अशें देवाचें राज बांदून हाडूंक कुमो करचें आतां देवाच्या राजाचे तांची कानुनां तांचे कानून नियमां जेजूच्या राजाची सपोर्ट करची तसलीं जायचे जाल्यार तांणी एबॉर्शन लॉ हाडूंक नजो वय गर्भपाताची कानून हाडूंक नजो गर्भपात करूं नजो म्हूण करीचे तेन्ना देवाच्या राजाक तूं काल्तिमान घालताय तुजीं कानुनां देवाच्या राजाक सरी जावन चलतात दुबळ्यांक अनीत करूं नजो दुबळ्यांच्यो लुटूं नजो दुबळ्यांक विधवेंक अनाथांक सपोर्ट करचे तलीं कानुनां हाडल्यार तीं देवाच्या राज सपोर्ट करतात तीं कानुनां देवाचें राज सपोर्ट करता आतां बिझनस राजकीय फुडाऱ्यांनी कशें देवाचें राज बांदचें गे म्हणून आतां बिझनस लिडर्स वेपारिस्तांनी कशें देवाचें राज बांदून हाडचें वेपारिस्तांनी तांचो वेपार वयवाट तांच्या वेव्हारांत देवाचे कशे प्रकार तांचो वेपार वयवाट तांणी चलयचे तांणी कलाबेराके म्हणटा कलाबेराके म्हणजे एडल्ट्रेशन करूंक नजो कलाबेराके दुदांक उदक भरसूनचें तेलांत आनी घालींक तेलांत आनी कितें भरचें पेट्रोलांत आनी कितें भरसूनचें आनी तो धुंवर सोडून वारें पाड करचें फॅक्ट्रींत सोडूंक जाय तो धुंवर तांणी भायरूचो गॅस तांणी तो डायल्यूट करूंक कॉन्सन्ट्रेट करून काळो करून वयर सोडचें आकाशाक सोडचें हें प्रकार करूं नजो देखून वेपारिस्तांनी देवाचें राज तांणी देवाच्या राजाक तांणी कंट्रिब्यूट करीचें तशेंच इस्कॉलांत सामाजीक संस्थांनी आनी इतर संस्थांनी देवाच्या राजापाचो कितें करीचें तांणी देवाचें राज
तांच्या कामांनी, तांच्या कलांनी, तांच्या टॅलेंटांनी देवाच्या राजाक तांणी येवकार दिचे. ताच्या कामांनी जेजू रायान ह्या कलाकारांनी, इस्कलांनी, तांच्या कामांनी, तांच्या मिसांव कामांनी जेजू रायान तांकां गायड करीचे, तांकां गायड करचें मार्गदर्शन जेजू रायान तांणी काणयचें. तांचें काम देवाच्या कुशे प्रकार आसा जे शिवाय तांणी लाभ जोडूंक, अनितीची वाट धरूंक तांची संस्थे तांणी वापरून नजो. तांचे संस्थ्याक जेजू रायान गायड करीचे, मार्गदर्शन दिचे. जेजू तांच्या कामांत देवाची खुशी तांणी चलयचे. त्या दाळा ताचे राज तांणी त्या संस्थांनी बांदून हाडून समाजांत देवाचे राज बांदून हाडूंक ती जातात. जो मगच्यानो आतां आमी पळया जेजूचें झुजू पातकाचेर, जेजूचें झुजू काळोखाचेर, काळोखाच्या संगतीचेर, पातकाच्या सर्तीचेर जेजून ताचें झुजू मांडलें. क्रिस्तांवांनी सर्वाधिकारी बरी फोर्सान देवाचें राज बांदूंक बांदून नजो. सर्वाधिकारी तरान देवाचें राज मागीर फोर्सान बांदून हाडूंक नजो. बागार क्रिस्तांवांनी हेरांची काळजां मनां बदलूंक तांच्या जिणेद्वारे, तांच्या मायमोगाच्या रितींनी, तांच्या कामांनी, नितीच्या शांतीच्या तांच्या जिणेद्वारे लोकां थंय तांची काळजां मनां बदलूंक तांणी प्रयत्न करचे शिवाय फोर्सान सर्वाधिकारी बरी क्रिस्तांवांनी हेरांचेर प्रभाव घालून देवाचें राज बांदून हाडूंक नजो. बागार हेरांची काळजां मनां बदलूंक देवाच्या राजाचो मोग भितर तावन फ्रॉम विदीन भितर तावन तो येजय. देवाच्या राजाचो मोग भितर तावन येजे. अशें लोकांच्या जिणेंत देवाचें राज तांणी स्थापीत करीचे. आमी कितें करता तातूंत देवाचें राज दिसाचें. आमी कितें करता इस्कॉलान जावं दी, खंय जाल्यार जावं दी, आमी कशें देवाचें राज दिसाचें, कशें देवाचें राज दिसचें कशें. टिचरांनी, नर्सांनी, याजकांनी, रिलिजियसांनी, काम करतेल्यांनी, लायकांनी तें कशें आमी देवाचें राज दिसच्या बरी करचें. रोस पुसतना, काजाराचो संभ्रम चलतना थंय देवाचें राज कशें दिसाचें. तातूंत दिसाचें देवाचें राज आमच्या रोसाच्या कार्यांनी, कुंभाराच्या कार्यांनी, काजाराच्या कार्यांनी देवाचें राज परजळाचें, देवाचें राज दिसाचें. आतां तें दिसता गी. आतां जीं रोसाची कार्यां पळयलां दी, थंय जाता कर्स, थंय जाता व्यर्थ कर्स, पुक्कटो कर्स थंय जाता. काजारां थंय जावचो कर्स. तांदूळ पळयलें गे आमी देवाचें राज चलता गे. देवाचें राज बांदून हाडूंक तांणी कितें तरी कंट्रिब्यूट केलां गे. आमी करता गे. आनी जेजूराय म्हणटा आमी. क्रिस्तांव म्हणटा. आमी देवाचें राज बांदता गे. आमची रोसाचीं कार्यां दाखोवन दी, आमची काजाराचीं कार्यां दाखोवन दी, आमची कुंभाराचीं कार्यां, बड्डे सेलेब्रेशनां, पार्टीनी दाखोवन दी देवाचें राज चलता म्हणून. हातूंत दिसाचें जेजू क्रिस्त राय म्हूण दाखोवचें हें देव आशेता. ताचें राज करूंक सगळ्यांनीतल्यानी जेजू राय आज आशेता. तुवें ताका साकर कॉपरेशन दिताय गी. तूं दिताय गी. तुवें ताका कॉपरेशन दिलां गी. तेन्ना ताचें राज नीज स्थापन जाता. जेजू राय जावन तसो जीव दिवन आमचो जीव जेजू राखता. जेजू राय तसो जीव कुर्सार दिता आमचो जीव राखच्या खातीर. आमकां ससनोसो जिवीत दिवच्या खातीर जेजू कुर्सार वळवळटा आनी मरता. तो ताची राजवटकी मोगान, ताची राजवटकी बक्षण्यान दाखयता. ताची राजवटकी काकुळटीन ती चलयता. ती मोगान तो ताची राजवटकी तो मोगान चलयता. ताची राजवटकी काकूळ दाखोवन चलयता, बक्षणां दिवच्यान चलयता आनी ताचो जीव दिवच्यान तो चलयता. जेजू ताची महिमा ल्हानवीकपणांत तो ताची महिमा दाखयता. देखून आमी देवाक महिमा दिता आमी हंबल जाल्ल्या वेळार. टू सी इज ग्लोरी इन इज ह्युमिलिटी हें दुसऱ्या पत्रांत सांत पावल सांगता. कोलोशेकरांक बरयल्या पत्रांत 1 अध्याय 12 श्लोक सांगता. टू सी इज ग्लोरी इन ह्युमिलिटी. जेजू आमच्या पासत कुरीस, जेजून आमच्या पासत कुरीस वयलो. ताचेर ताणें क्रुसार ताणें प्राण केलो. कोणाक म्हजो फाटलो करूंक जाय तो आपलो कुरीस घेवन
म्हजो फाटलाव करून दी, तो कुरीस घेवन दी म्हणून. देखून मग वेर इज युअर क्रॉस, तुजो कुरीस खंय आसा आज, तुजो कुरीस खंय आसा. जेजुराचें फेस्ताचरण करतना तुजो कुरीस खंय आसा, बचाव येसो कुरीस खंय आसा. आमची दिसपडटी जिणी आमकां एक कुरीस, तांतून देवाचें राज म्हज्या दिसपडट्या जिणेंत देवाचें राज, जेजू ताचें राज चलयता म्हूण हांवें दाखयल्यार म्हजो कुरीस, जेजून दिल्लो कुरीस म्हजो कुरीस हांव वोवयतां. हांव डेली रुटीन दिसपडटी जिणी हांव कशी जियेतां, तांतून देवाचें राज चलचें हांव दाखयतां गे. हांव जेजूचें राज बांदून हाडचो पयलो म्हूण दाखयत. तांतूं आमी क्रिस्त रायाक साक्षी दिता. हांव आमचें पॅशन, आमचें डिझायर, आमची विंचोवणी, आमचो निर्धार, आमचें चॉयस, आमचें डिझायर, आमचें चिंतप, आमचें थिंकींग हातूंत देवाचें राज चलोवंक जाय. तांतूं आमी नीज सूख समाधान संतोश भोगता. जेजू रायाक जावं महिमा आतां आनी सदां. जय 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 जेजू रायाक, ताचें राज येवं. आमेन.